बंद केली म्हणते गाडी. हां हां एकच गाडी त्यामुळे 3 गाडी जाणार. साहेब सांगा म्हणजे खंयचे साहेब तूं हांगा आपल्या हांगाच बारातून काय करणार. त्याच्या म्हटलं सुरुवात सगळ्यांच्या बायले कळून कामाक गेल्या म्हणे सांगून खंय खंय वयता भाटकाच्या बायले कळपाक जाय इल्या कामाक. गाडी म्हटलं झाले सर कशी झाली मीटिंग. बरी आली बरी बेस्ट. सर कोणा कोणा मेळ्या तुम्ही. सर कितें कितें प्लॅन कितें डिसायड जाल्लें आसा. येलो वाट सोड तो वाट तुका ढुकलतले त्या थंयच्या रेडी वाट सोडून राव वाट सोडून सायडीक राव सायडीक राव रावता वाट सोडून घे ते करा. सर मातशें एकूच मिनिट सर सर आज तुम्ही कोणा कोणाक मेळ्या सर दिल्ली गेले तेन्ना. आज आम्ही आमच्या पार्टीच्या मेन ऑफिसात हांव म्हज्या बरोबर आमचे पार्टी प्रेसिडेंट आनी 7 जाण MLA आम्ही आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आणि होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां पार्टीच्या ऑफिसात सगळे वांगडाच मेळ्ळे. तांच्या बरोबर डिस्कशन्स जाले
आणि फुडें पार्टीचें काम सरकाराचें काम कशा पद्दतीन फुडें व्हरपाचें थारलें. सर ताजें डिस्कशन आनी कितें जालें लोकसभाचेर बी सर लोकसभा दोनूय जिखपाचें ठरलेलें. पोर्टफोलियो बी कितें चेंज जावपाचें आसा हांकां सर हांकां एकोमोडेट करपाक सर हे जे सर एमएलए एकोमोडेट करपाक कितें रिशफल बी जावपाचें आसा तें आतां हांव पयलीं कशें सांगू. अध्यक्ष कितें सांगूंक सोदता तुमी सर 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 वाट सोडा रे वाट सोडा किती वाट फोटो मारता मरे आम्ही घेऊ नका फोटो साहेब 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 तू लोक अध्यक्ष आणि आज आम्ही आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डाजी आणि आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांची भेट घेतली आणि आमचे जे 8 आमदार काँग्रेसचे भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केला त्यातले एक मायकल लोबो हे आउट ऑफ इंडिया आसा आणि म्हणून 7 आमदारांक घेऊन आज त्यांची भेट घेतली प्रदेश आमच्या दिल्लीच्या कार्यालयात आणि त्यांच्या बरोबर चर्चा केली उलयले आणि एकंदर त्यांनी सगळ्यांनी सांगितले की बऱ्या तरेन काम केलेल्या पार्टीचे आणि बऱ्या तरेन आपले मतदारसंघ आणि स्टेट म्हणून सगळ्यांनी विचार केला. सर पोर्टफोलियो बद्दल कितें काय उलयता? नाही काय सर 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 सातवी येले 7 जाण आयले 3 जाण उरले ते फाल्यां येतले. सर अशें आयकूंक गेलें की लोकसभेच्या सिटा खातीर काय नाही तर तशी चर्चा कारण आम्ही पार्टीन तांकां प्रवेश दितकच तांकां आमी दिल्ली तांकां व्हरून हाडूंक जाय ताका लागून प्रायम मिनिस्टरा कडेन मेळपाक प्रायम मिनिस्टर बिझी असल्या कारणान त्यांची भेट जावना पण राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आमचे होम मिनिस्टर त्यांची भेट जाली. सर तीग जाण कोण आता तीग जाण कोण उरल्यात संकल्प एक आसा दिलेला लोक आणि केदारनाथ किती फाटी तुमी सांगिल्लें सर दॅट पण दिल्ली गेले ते एक दीस रावतले आणि फाल्यां ते राष्ट्रपती भवन वगैरे वचपाचे. सर फाटी तुमी सांगिल्लें की यू वूड हॅव नॉट अलाउड दीस टू हॅपन बट आतां म्हणजे काय ना तर राग थंड जालो तुजो आज राग थंड जालो कोणाचो राग जालो म्हाका राग हांवें प्रवेश दिला मरे रागाचो प्रश्न कितें असतो तर म्हाका राग जाल्यार हांव प्रवेश कसो करतलो रागाचो प्रश्न येना कोणें तरी चुकीचें घाला तातूंत तूं वचूं नाका हांवें प्रवेश दिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नवीन जेन्ना घेता पळय ताका प्रदेश अध्यक्ष प्रवेश दिता तेन्ना रागाचो प्रश्न सर अशें आयकूंक येता आतां सर वॉट इज द सिच्युएशन नाव सिच्युएशन काय ना सिच्युएशन म्हणजे कितें हें जालें न्ही सर पूण अशें आयकूंक येता की इंटरनली कितें तरी काय हें जालो काय प्रॉब्लेम ना सर आतां तुमी हे नवे आमदारांक घेता तांकां एकोमोडेट करपाक कितें रिशफल बी जावपाचें आसा सगळ्या मतदारसंघा भितर आमचो मिटिंगूय जालें 2-3 मतदारसंघाला त्याची मिटिंग जाता. सर लोबो केन्ना वयतलो दिल्ली लोबो इज आउट ऑफ इंडिया सर आउट ऑफ कंट्री आणि त्यामुळे काही सगळं फाल्यां केन्ना तरी पावतले. सर ते मोदीक मेळपाचें जाल्यार ते काय जावं ना गरज नाही मेन कशें आसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि होम मिनिस्टर मेळ्ळे आमचे पंतप्रधान बिजी असल्या कारणान कारण आज बरेचसे वेगवेगळे कार्यक्रम प्लस अमरिंदर सिंग जे आसात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री ते अलॉंग विथ त्यांच्या 28 माजी आमदारांक घेऊन ते आज पक्षप्रवेश सर एज ऑफ नाव कांयच रिशफल ना अशें आयकूंक येता 3 लोकांची नांवां आयकूंक येता खंय तरी मिनिस्टर चेंज जावपाची आसा पण सर 8 मतदारसंघात तुम्ही बैठक घेतले आणि जे तुमचे कार्यकर्ते तांकां हे घेतले सर जालें न्ही रे शूट केलें न्ही बैठकान पेपरारूय आयलें न्ही एक सगळ्या मतदारसंघात कामूय सुरू जालें. ओके सर थँक्यू थँक्यू सर थँक्यू आमचो साहेब स्वतः उलयता सर बरें थँक्यू थँक्यू ते तुवें ते नाकाले कोट केले हय सर पूर्ण इंटरव्यू चॅक कर हांव तसो हांवें हे दिवप